आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय आसा मान्योंत आग्नेल सुसंवादाचो आनी एकवटाचो नमुनो. हाचेर आमी नियाळ करता. मानेवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवट विस्तारूंक उर्बा दितालो. देवान आपले जाणवायेन आमचे भितर एक आवंडो रिगोयल्लो आसा. तो म्हणल्यार एकवट आनी सुसंवाद करून एकामेकाची वळख घेवंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक आनी वेगळेपण पयसावंक. फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटा, आमच्यान फकत सुसंवादा आनी एकवटा वरवीं सगळ्या किजिलांचेर आनी सगळ्या तरेच्या झगड्या मारामारींचेर जैत व्हरूंक येता. जेजू आमच्या गुरू सोम्यान संवसारांत लोकां मदें जियेताना संवाद आनी चाली बोली करून तांचे संस्कृतायेन वांटो घेतलो. आमचो मान्योंत आग्नेल आपल्या गुरू सोमयाच्या पावलांनी चलून संवादा वरवीं लोकां कडेन चाली बोली केली. तो कुमटा विगार आसतना सगळ्यांच्या गरजांक पावतालो, कसलीच ओतोर करिनासलो. ताणें सगळ्या लोकां तांय हुस्को दाखयलो आनी फिकीर घेतली. धर्माचो आनी जातीचो वेगळोचार केलो ना. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज मान्यवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो चवथो दीस. आमी देवाक मान्यवंत आग्नेलाच्या वर्त्या देण्या पासत आर्गां दितना आमच्यो तरेतरेच्यो गरजो बापा सवे हाडुया. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवटाचो नमुनो. पवित्र आत्मो पवित्र सभेच्या एकवटाची जोर जी क्रिस्ती समुदायांनी
जेजूच्या सिसांमध्ये व्हांवत आसा. क्रिस्ताक मानवता तसली शांती आनी एकवट सोर क्रिस्ती समुदायामध्ये वचूंक आनी अशें पोरी जेजूची खुशी तांच्या सिसां सवे ती सगळीं एक जावंक सुपूर्णायेन पावूंक आमी मागुया. आयज खेरीतपणी भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत भेटयलोल्या दिसा आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यांक देवाचें आदीन करुया. तांचें जिवीत जेजूच्या मोगान आनी आनंदान भरूं आनी ती जेजूक अदीक वळखूंक पावूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या बाबयनेदो, आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सवेन डायलॉग करूंक वा भासाभास करूंक आमी विसरल्या. तो सगल्या आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया. सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर्फ दिता देवाक आनी तुमकां बाबयनेदो मसुगें सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बगोवन सदांच सांगपार मरे सगळे देव दुखता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबयनेदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनत करातून प्रार्थून मागता. सर्प दिता देव आमची कागद करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सर्पदेदार आनी ससनाचे देवा, शिपण केलेल्या तूं एकठांयताय आनी एकवटांतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकुतीची दीस घाल. एकेच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्लीं ती एका ओकोण बावटान एकवटल्लीं जावंक आनी प्रिती मोगाची गांठीन बांदलोलीं आसूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सोखरा देव पवित्र आत्मेचे एकपणांची येतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यान भितर सरलोलीं तीं धर्मदुतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणीन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कोळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपलीं भाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणान वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवांनी म्हणचे, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचे, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तोल्यांनी म्हणचे, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयलां. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तुंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुवां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. जो फातर बाणट्यांनी सोडून दिल्लो, तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. कुशलकायेचे उद्गार. सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देवाची उतराय गोताकी, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू दुसरे दोऱ्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोरशी आयलो आनी ताणें ताका शिकोवन दिली. फुडें चलून वेतना मांडवेर बसलोलो लेवी, आल्फियाचो पूत, ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोले आसतना सभा 2 वत्सुदार आनी वायटवे सोबयाचो मनीस जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हातले जायते जाण ताचे फाटल्यान फाटलाव करताले. आनी तो 2 वत्सुदार आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिस्यो, पक्षे, धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वत्सुदार आनी वायटव्या सांगाता तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरें आसात तांकां न्हय, पूण वायटव्यांक की वयसाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो,
आयज आमी हांगासर एकठांय चलले आसा आनी ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तले मानवंत आग्नेल संवाद आनी एकवटाचो नामणो जावन आसा. खरें तर आमी आमच्या जिवितांत पडत जाल्यार जेन्ना डायलॉग आसता तेन्ना तूं एकवट आसता, मोग आसता, भावपण आसता, शांती आसता, बरेपण आसता. हे आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक जाय आनी जेन्ना आमी हे आमच्या जिवितांत आपणायता तेन्ना आमच्या जिवितांत एक एकवट जावन येता आमच्या जिवितांत. हांव पिलावर येवच्या आदीं एका खेडेगांवांत काम कोत्तालो आनी खेडेगांवांत काम कोत्ता आसतना आमची फिरगोचेंत एक जीप आसली आनी ती जीप आमी एक दीस अपॉयंटमेंट घेवन हांव सर्विसींग करूंक गेलो आनी थंय सर्विसींग रोखडेंच जायना ती आमी जाणा. पूण म्हाका एका हॉलांत आनी दुसरे मनीस आसले ताका एका हॉलांत बसयले आनी थंय एक चित्र आसलें. हें चित्र म्हणजे व्हडलें काडींग आसलें आनी ताचे सायडीन जायत्यो मोयो आसल्यो. ह्यो मोयो आमी कितें भाशेन म्हणूंक जाता की सगळीं मोयो एकठांय जावन हें काणींग ती दुखलूंक सोदतालीं. हें आमकां एक नामणो जावन आसा आमच्या जिवितांत, कित्याक एकठांय जावन ही वस्त ती दुखलूंक सोदतालीं तांचे मदें एकवट आसलेलो. पयले वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन पयलीं क्रिस्तांव भाव भयणी एकवटाचें जिवीत तीं जियेतालीं, भावपणाचें जिवीत तीं जियेतालीं आनी जेन्ना कितें तीं एकठांय कोत्ता आसतना सगळीं एकठांय जावन तीं कोत्तालीं, एकामेकाक तांकां वो तीं आदार कोत्तालीं. एके भाशेन तांच्या जिवितांत एकवट आसलो. तशेंच आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता. जेजू म्हणटा जे परी ती सगळीं एक जावंक हांव प्रार्थना मागतां. होय मोगाच्या बाबयणेनो, आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत एकवट आसतलो जाल्यार वो समुदायांत एकवट आसतलो जाल्यार डायलॉगाची गरज, उलोवपाची गरज, भासाभास करपाची गरज. आनी जेन्ना आमी भासाभास करता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत एकवट वाचता, आमच्या कुटुंबांत भावपण वाडटा. तर मोगाच्या बाबयणेनो, कित्याक आमच्या कुटुंबांनी एकवट ना, कित्याक आमच्या समुदायान एकवट ना, कित्याक डायलॉग ना, कित्याक मनीस संवसाराचे वस्तूचेर बोल जालोलो आसा, मनीस मोबायलाचेर बोल जालोलो आसा, टीव्हीचेर बोल जालोलो आसा, इंटरनेट हे सगळे गॅजेट आसात ताचेर ताणें लक्ष घातलेलें आसा आनी हाकाच लागून ती डायलॉग करूंक विसरतात. कित्याक जेन्ना आमी डायलॉग करता तेन्ना आमच्या जिवितांत वा आमचे जिवितांत कितें उणेंपण आसा, कसलीच अडचण आसा जाल्यार आमी भासाभास केल्यार ती सुटावे जाता. हालींच हांव पणजे वचूंक आसलो आनी म्हाका एक वस्तूची गरज आसली आनी हांव ती जाणा ते वस्तू एकाच दुकानांत मेवता म्हूण हांवें म्हजी बायक घेतली आनी पणजे गेलो. पणजे वचून पावतकच तें दुकान बंद आसलें आनी दुकान बंद आसलें म्हणटकच हांव विचार करूंक लागलो म्हाका परत येवंक पडटलें आनी एक पावट पोत्तली काय म्हूण. पण जेन्ना बाजूल्या दुकानार हांव गेलो आनी विचारलें हें दुकान कितले दीस जाले बंद आसा, उक्तें जावचें ना. तो म्हणलो जायते दीस जाले तें दुकान बंद आसा, उक्तें जावचें ना. पूण म्हाका ही वस्त जाय ती खंयच्या दुकानार ती मेवतली. हांवें त्या मनशाक विचारलें आनी तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें की अमक्या वाटेन वच, अमक्या दुकानार वच आनी ती वस्त तुका मेवतली. आनी जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना ती वस्त म्हाका मेवली. पळय मोगाच्या बाबयणेनो, आमी आमच्या जिवितांत भासाभास केलें जाल्यार, डायलॉग केलें जाल्यार आमी जे आमच्या जिवितांत प्रश्न आसात, अडचणी आसात त्यो सुटावे जातल्यो. जर तर आमच्या कुटुंबांनी आमी नदर मारल्यार पळयता की आवय बापायन भुरग्यां सगळें डायलॉग करूंक चड गरजेचें, कित्याक तांची अडचणी आमी नकोत तो तुमी नकोत. पूण जेन्ना तुमी तांचे सगळें डायलॉग करतात, भासाभास करतात, उलयतात तेन्ना तुमकां गमता की तांच्या जिवितांत कितें अडचणी आसा ती. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबयणेरो, बायलां मदें एकवट ना, कित्याक तांचे सगळें भासाभास ना, डायलॉग ना.
आनी जेन्ना दोगांय तीं डायलॉग करतात भासाभास करतात जे कितें तांच्या जिवितांत चडचणी येतात त्यो सुटाव्यो जातल्यो मोगाच्या भाव तर पाद आग्नेलाच्या जिवितांत आमी पळयता पाद आग्नेल जायते फिरगोजांनी काम केलें आनी जायतो लोक ताचे सोरशीं येतालो तांचे जिवितांत अडचणी आसलेल्यो त्यो सुटावो करूंक पूण पाद आग्नेल कितें करतालो पयलो तांकां सांगतालो तुमी उलयात म्हूण आनी उलयल्या उपरांत पाद आग्नेल तांकां मार्गदर्शन दितालो एके भाशेन तांचे जिवितांत जे अडचणी आसल्यो ज्यो प्रश्न आसले ते ताणें तो तांकां सुटावो करतालो आनी परत वेताना ती कुशलकायेन वेताली आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूया आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या समुदायाचेर आनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळोवया आमी आमच्या जिवितांत डायलॉग करता भासाभास करता उलयता कित्याक जेन्ना आमी भासाभास करता डायलॉग करता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत हो एकवट आमच्या जिवितांत एकवट आमच्या जिवितांत वाडटा तर पाद आग्नेल आमकां एक जावन आसा एक नामणो आमच्या जिवितांत तर जेन्ना आमचें जिवीत जें येतना कितें भाशेन पाद आग्नेलाच्या पावलांनी चलुया कितें भाशेन जे परी पाद आग्नेल दुसऱ्यांक एक नामणो जालो तसोच आमकांय तो नामणो जावन आसा तर आमी ह्या मिसाचे भेटेन मागुया आनी आमच्या जिवितांत नडचण्यो हाडुया आनी डायलॉग करून भासाभास करून वेळ साडूंक आमचें जिवीत फुडारी करूंक भावपणाचें जिवीत एकवटाचें जिवीत जिवंक ह्या मिसाची भेटेन कृपा आनी बोड मागुया सगळे उबी रावया थोड्योश्यो मागणी आमी देवा मुखार घालुया आमचे धर्मीक फुडारी पाप साहेब फ्रांसीस बिस्म साहेब यादनीक आनी मोटवाशा पासत मागुया मानेवंत आग्नेला पोरी सगल्या आघोडायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी आपले पोरचे मदें सदांच एकवट सांबाळून आमचे इगोज मातयेक एक नमुनो ते जावं बाप्पा लागीं मागुया आमच्या देशाच्या उदरगती पासत मागुया आमचो देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांक आपले पोरचेची उदरगत करतले सुसंवाद घडोवन हाडूंक आनी वेगवेगळ्या समुदायां मदें एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत मागुया देवान तांकां आपल्या मोगान सांबाळून सगल्या वायटा विघ्नांतलीं तांकां निवारूंक आनी जेजूचे ओळखीन तीं ओदीक ओदीक वाडत वचूंक बापाची कृपा तांकां मागुया आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती कोतेल्या पासत मागुया तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक
जिविताची खोरी मुळयां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उसवाट मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. पवित्र सोबेन मानेवंत आग्नेलाक बेगीनूच बागीवंत म्हूण परगोटूंक आमचे मागणी बापाक उबारतना मानेवंत आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक स्फूर्तीत जावन आमी आमचे मोदें सुसंवाद, समजिकाय, एकवट आनी शांती हाडपाचे उपाय घेवंक बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी ऐकून घे. बोद्याड बापा, आमी तुजे मुखार मागणी घातलेली आसात ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोड मोची, दिता तुका येगाने. तुकाच बापा सोड मोची, तुझे से कोरकाशेली. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आता कोशे. तुझो मोहिमो परगट करू, शुभ खबर सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सोड मोची, दिता तुका येगाने. तुकाच मुक्ता सोड मोची, तुझे से कोरकाशेली. म्हज्या बाबयनेदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान एकाच बोलीन नवे कुरादारची एक परसा सोडून घेतली. तुजे पवित्र सुबेत एकवटाची आनी सांचेचें देणे आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कर्सां भरुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारान सस्नाचे देवा, चड कडेन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें स्वत ओळखून तुवें आमकां पाठयली आनी एकाच बाबाटाची आनी एकाच स्नानाची गांठ ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. समेस लोकांक ताचे वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलो दोयाळपणी. हे पवित्र आत्म्यान वांटून देणी तोरे तोरेची एकूच काम कोत्ता त्याच ओस्टोंगीन आनी संवसाराचो एकवट घडोवन हाडटा विचीरपणी करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मा बिराट कोत्ता आमच्या काळजांनी. तो सगळीं पवित्र सभा बरोत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयता आसा काला काली. देखून सर्गीच्या दळबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolor
बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजूची कड आनी रगत आपले कुशीन खोस मारून सुसुबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर आमची तेच बरेंच्या वंशातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्तीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत तें वारवतलें हे म्हज्या अग्रासाक करात बाबाटाचो कोट परगटुया सोम्या जेजू तुजे मोरून आमी समोर आपता तुजे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी ओतवेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी जिवितात सोंड आनी सोडून इचकास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणां रगो शेतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा फिलिप नेरी आमचे गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई संगती चोपोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान बागयोन जेवास आनी रुय भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर तेच क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं तेचे सुवरवीन तेचे दुसांता तेचे दुताय पवित्रात्म्याचे एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सस्तांच्या सस्तांक आमेन जेजून शिकवलेले मागणे आमी सगळीं बारबर म्हणुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें बंदी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुटुंडाराचे क्रिस्ताचे न्याक आमी बरभाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर बाबाटाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चेतन राजवट चलयताय सस्तांच्या सस्तांक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया Vitale speccata mundi
हे देवाचे शिडे संवसाराचे बाप काडटा ती शिडेच्या जेवणांत आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबर्थान जेजूक आमी शिवला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या नांवान नांव वाखाणूंक वेगवेगळी राष्ट्रां तुवें एकठांय केलाय. तुझ्या राज्याक आपयलोली पोरसां बाबार्थान आनी मोगान एकूच जावच्याक तूं फॉर्मायते तें पाळूंक खुशी आनी बोड आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. मोगाल बाबामिनो, पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवलो. थोडी भोव दिलाय आमच्या जिवाक भोगल्या. असलेंच बरेपण आमकां सदांच फावो आसूंक मानेवंत आग्नाचे मजतीन आमी मागत रावुया. हे पवित्र मिसाचे भेटींत आमचे बरोबर वांटो घेतलेलो फादर रॉकलीन डिकोस्ता आरपोटचे फिरगोजीचो पाद विगार ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा
आनी मानेवंत आग्नेल्या वरवीं दोनूय देवान भरपूर आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर घालूं म्हूण मागता. कांय कळोवण्यो खेरीत इंतेसांव पसत मिसान तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोजेंत आसतलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता वो कावन्सिलिंगाची गरज आसा, आमच्या यादनीक तुमचे सेवेक आसात. वावड्यांचो इश्ट तशेंच फादर आग्नेल कॉल हें मॅगझीन कोणूय सबस्क्रायब करूंक सोदतात जाल्यार वो तुमचें सबस्क्रिप्शन रिन्यू करूंक सोदतात जाल्यार तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसा भायर थंयसर माटो आसा थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता. एक नवी CD पाद आग्नेल आमच्या इश्टा वायस पोस्टलेशन खात्यान उजवाडा काडलेली आसा. बँड स्टँडान ती विक्रेक मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचे पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार हाचे विशीं बारीक म्हायती आमचें बसस डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान आनी पुस्तक शाळांत विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 17 सकाळीं 10 वाजता खेरीत मीस पिडेस्तांक आनी जाणट्यां बसत. हे मिसार आमी पवित्र संस्काराक बुजतेल्या तशेंच पवित्र तेलान पिडीवंतांक आमी मागतल्या. वाको सेवा धर्म सोंपतलो दनपारची 12 पर्यंत. मानेवंत आग्नेच्या संत कर्णा पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 17 हांगासर नायट विजील आसतलें जें सुरू जातलें रातची 9 वाजता आनी सोंपतलें दुसरे दिसाक सकाळची 5 वाजता. हें विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड. मोगाल भवमिनो मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेंपण आमकां फावो करता. आयज मारिया फेर्नांदीस सांगेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या 26 वर्सांचें चेडून मास्कट नोकरी करतालें. एक दीस तें उदीक न्हांवून भायर सरता आसतना निसरून खाला पडलें आनी ताचें आंग दुखलें आनी आंग दुखून ताका भरपूर जोर आयलो. असले वेळार आमी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. ताका वॉमिटींग सुरू जालें आनी ताच्या पोटान कांय उरोना जालें. 6 दीस ताच्या पोटान कांय आल्मेत उरोंक ना. दोतोरांनी ताचो अल्ट्रासावंड केले उपरांत ताच्या पिताची पोतयेक इन्फेक्शन जावन भरपूर सूज आयल्या आनी ऑपरेशन करून काडूंक पडटलें अशें सांगलें. जेन्ना म्हजे धुवेन आपूण घरा वेता म्हूण म्हणलें तेन्ना दोतोरान सांगलें तुज्यांनी प्रवास करूंक जायना कित्याक तूं प्रवास करतना पिताची पोती पोटांत फुटूंक शकता. असल्या आकांताच्या वेळार हांवें भवार्थान मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या चेडवाक बरे भाशेन घरा पावय तशेंच ताका पेकवणी फावो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन ते बरे भाशेन घरा पावले आनी ताका आमी हांगासर दोतोराक दाखयलें तेन्ना दोतोरान कांय टेस्ट केले उपरांत ताची पिताची पोती एकदम बरी आसा आनी ऑपरेशनाची गरज ना म्हूण सांगलें. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन उपकार आमकां फावो जालो. मानेवंत आग्नेलाक आमी दिनवासता आनी बेगीन सांतोचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भवमिनो वो एके आवयचो भवार तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजामणे जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचो भवार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा आमचे सोरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचूऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी.
उगोणीत काकुतीच्या देवा ओकुनीत काकलुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी पांय सोशी आमी मागतां व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी कुशी तुजी कोशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारतात जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांतांचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सोबेची पवित्र सभेचे इगोर्जेचे गरजेचे उगोड पोर घोटणी उदेशी परगणी उद्देश मागतां मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी येशू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पदेदा देव बाप पोत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार